गोंयांत रस्त्यार बसपी भिकाऱ्यांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा। हे खातीर शेनवारा कळंगूट पुलिसांनी दर्यादेग वाठारांनी आशिल्ल्या भिकाऱ्यांक उखलपाची मोहीम राबयल्ली। कळंगूट आनी बागा दर्यादेगेर भोंवपी 14 भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखल्ले। थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत पुलिशेन ही मोहीम राबयल्ली अशी माहिती कळंगूटचो PSI परेश सिनारीन दिली। आमकां खूब कंप्लेंट जाताल्यो पुलीस स्टेशनार की बेगर्स भोंवता, लोकांक त्रास करता ट्युरिस्टांक। आयज आमी कळंगूट पुलीस स्टेशनान एक ड्रायव्ह घेतली। तितून आमी कळंगूट बीच, बागा बीच आनी त्या कळंगूट एरियेंतल्या जे कोण बेगर्स आसले तांकां 14 जाणांक आमी धरले आनी हाडले पुलीस स्टेशनार। तेंचेर अप्रोप्रिएट सेक्शनाच्या अंडर आमी केस बूक केली आनी तांकां आमी जेवेलची म्हापसा प्रोड्यूस केली। आमी ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जाता, लोकांक त्रास जावपा जावन आमी कंटिन्युअस दवरता। जशें सर तुमी म्हणटा की ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जाता, आतां कमीत कमी सिजन सद्या चालू जावपाचो आनी बॅगर्स जे आसा ते कळंगूट एरियान या कांदोलेम एरियान येत रावतले, जाल्यार तुमचे पाऊल कशें कितें आसतलें बॅगरांचे? कंटिन्युअस चालू दवर। हेजेर कायम तो सुटाव म्हणजे कितें दिसता तुमकां? आमचो सुटाव आतां ताका एक तर तेंच्यांनी आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां प्रोटेक्टीव होमान तांकां दवरपाक जाय, भुरग्यां बी आहा तांकां, नाजाल्यार तेंची होम्स आसता ते NGO तर्फे त्यांच्यानी कस्टडी घेतली।